बायना डेकोयटीची केस जाली ती म्हणजे रिकॉर्ड टायम म्हणटा 6 दिसां भितर तांणी क्रॅक केली एंड द टीम वीच वॉज हेडेड बाय टिकम सिंग वर्मा सर जो SP आसा सावथाचो. आमी खरो तांणी डिटेक्ट करतकूच रोखडेच दुसरे दिसा आमी तांचे फेलिसिटेशन करपा आशिल्ले, पूण ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची विजीट आशिल्ल्या कारणान तेय बिजी उरले आनी त्या खातीर आमकां 4 दीस हे लेट करचे पडले. सो आज वी आर व्हेरी प्राऊड दॅट आज आमची साऊथ गोवाची टीम ही जी हांगा आमी पळयता हेडेड बाय टिकम सिंग वर्मा सर, बाकीचे DGP DIG IG सगळीं आशिल्लीं, आलोक कुमार सर आशिल्लो, चौरसिया आशिल्लो, नाजाल्यार आमची वर्मा आशिल्ली. तिणें सगळ्यांनी एवरीबडी टूक इट एज अ चॅलेंज म्हाका दिसता. आनी खरें पळोवपाक गेल्यार दीस वॉज अ ब्लायंड केस, म्हणजे हेल्मेट घालून आशिल्ले आनी जशें आमकां पयलो इनिशियल फीडबॅक मेळिल्लो जाल्यार इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. बट म्हाका दिसता टिकम सिंग वर्मा सर थंय ऑलमोस्ट डेली कॅम्प करताले आनी डेली म्हाका जी इन्फॉर्मेशन आसा रात बसून ह्या जी तांची टीम आशिल्ली तांचे कडेन डिस्कस करून कॉल लोकेट करप नाजाल्यार कॉल मॉनिटरींग करप वीच वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टॅक्नॉलॉजीचो यूज कसो करप म्हाका दिसता आज तांणी दाखोवन दिला एंड वी कॅन प्रावडली सेज आज आमी सदांच वेन देर इज शॉर्टफॉल आमी रोखडे ब्लेम करता पुलिसाक, पूण जेन्ना पळय अश्यो केसीस क्रॅक जाता तेन्ना आमच्या गोवा पुलिसाची एफिशियन्सी आमकां सगळ्यांक दिसून येता. पूण आमकां दिसलें की सगळ्यान पयलीं जो मनीस सावथ गोवा हेड करता ताका पयलीं येवन मेळप आनी ताका एप्रिशिएट करप, बिकॉज सगळ्यांनी भरपूर मेहनत घेतिल्ली आसा एंड वी आर फेलिसिटेटींग इवन द लास्ट पर्सन बिकॉज सगळ्यांनी हातूंत एफर्ट घाल्लो आसा. तांचे गायडन्स आसात पूण एवरीबडी हॅज पूट इज हार्ट इन म्हणटा तशें इन दीस केस एंड इट वॉज डिटेक्टेड प्रॅक्टिकली बेस्ड ऑन ओनली कॉल मॉनिटरींग दिसता म्हाका तांचे परत आनी एफिशियन्सी ऑफ द पुलीस कॅन बी सीन. एंड टुडे आमची गोंयची पुराय जनता इज व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट वी आर इन व्हेरी सेफ हँड्स आणि त्या खातीर आज आमी तांचे फेलिसिटेशन करतात. कैसा आपने See, this case was challenging from the start, and we are very thankful for the guidance that our DGP sir, our IG sir, DIG ma'am, they were camping here day and night, and they were involved, and from our staff, I can just say that I saw the potential of Goa Police in this case. They took it as a challenge. And they were working day and night, and they were also, somebody was saying, sir, it is not like they are having some pressure. They were enjoying the case, and this is what a team effort is. Ultimately, within a record time, this case was cracked, and I thank each and every member, right from the person who was, despite ranks, I can see everybody contributed, tremendously in this case, and because of that, because of the team effort, we were successful in cracking the case. Still there is some work left, so the case is still ongoing. So any other thing we'll let you know. And thank you so much, and I thank MLA sir, Rajesh Jalkar sir. He came and felicitated the members of the team, and this will instill confidence in them to work ahead, to work even harder. And such, they will take up the challenging cases, and we'll try to crack them also. And most probably we'll focus more on preventive policing so that such cases do not happen in the first place.